दीस ब्रेस्तार मार्चाची 6 तारीख 2025. पहिले वचप द्वितीनियम पुस्तकांतलें वचप. अध्याय 30 वळ 15 तावन 20 पर्यंत. मोइजे आपले परजे लागीं अशें उलयलो, पळय, आज हांव तुजे मुखार जिवीत आनी सूख, मरण आनी दूख दवरतां. हांव आज तुका दितां ते सर्वेस्परा तुज्या देवाचे उपादेश तूं आयकशी जाल्यार, सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग करशी जाल्यार, ताच्या वाटांनी चलशी जाल्यार आनी ताचे उपादेश, कायदे आनी नियम पाळशी जाल्यार तूं जियेतलोय आनी तुजी संतत वाडटली आनी तूं तुजे अधीन करूंक भितर सरताय त्या देशांत तो तुजेर आशिर्वाद घालतलो. पूण तुजें काळीज वांगटी वाट धरीत जाल्यार आनी तूं आयकना जाशी जाल्यार आनी ताळणेक संपडून हेर देवा मुखार सरपटोवंक तांची पुजा करशी जाल्यार, आज हांव तुमकां सांगतां, तुमचो सत्यानाश जातालो. ज्या देशांत भितर सरूंक आनी जो देश तुमचे अधीन करूंक तुमी जॉर्दान उतरतात, त्या देशांत तुमी लांब काळ जियोंक शकची नात. आकाशाक आनी पृथ्वेक तुमचे विरोध साक्ष दिवंक हांव आपयतां. जिवीत आनी मरण, आशिर्वाद आनी शिराप हांव तुजे मुखार दवरतां. जिवीत विंचून काड आनी तूं आनी तुजी संतत जियेतल्यात. सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर आनी ताचे कडेन थीर एकवटून राव. कित्याक तोच तुजें जिवीत आनी सर्वेस्परान सपूत घेवन तुज्या पुर्वजांक, अब्राहमाक, इजाकाक आनी जाकोबाक भासायिल्ल्या त्या देशांत तुज्या जिविताची लांबाय हांतुआं टापून आसा. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 1 तावन 2, 3, 4 आनी 6. श्लोक. सर्वेस्पराचेर भरवसलेलो मनीस भागी. जो कोण खोट्यांची बूद घेवन चला नासता, नश्ट्यांचे वाटेर रावा नासता, अधर्म्या संगी बसा नासता, सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रान उल्हासून दीस रात ते नियाळता, तो खरोच भागी. श्लोक. सर्वेस्पराचेर भरवसलेलो मनीस भागी. हो वाळत्या वळाचे देगेर लयलेल्या रुखा बरी. असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता. ताची पानां केदींच बावानात. हाणें हाती घेतिल्ले सकडी सुफळ जाता. श्लोक. सर्वेस्पराचेर भरवसलेलो मनीस भागी. पूण खोट्यांची संगत अशी न्हय. ते वाऱ्यार उबोन वेता तसली पोल म्हणयेत. नितिवंत वाटांनी वेतल्यांची सर्वेस्पर जतन घेता, पूण खोटे आपल्याच वाटांनी नाश जातात. श्लोक. सर्वेस्पराचेर भरवसलेलो मनीस भागी. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. पातकी जिणी बदला म्हणटा सोमी, सर्गींचे राज लागीं पावलां. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सांग लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 9 वळ 22 तावन 25 पर्यंत. जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, मनशा पुतान जायते सोसूंक जाय. मातबाऱ्यांनी, प्रधान याजकांनी आनी शास्त्र्यांनी ताका इन्कार करूंक जाय, ताका मारूंक जाय आनी ताणें तिसऱ्या दिसा जीवन जावंक जाय. उपरांत मेस्ता लागीं उलोवन तो म्हणालो,
कोणी जर म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता तर तो आपणाकच इन्कार करूं, आपलो खुरीस दिसान दीस उखलून घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटयता. मनशान आपलो जीव होगडावन वा आपणाचो नाश करून सगळो संवसार जोडलोच म्हणया, हातूंत तर ताका कितें फायदो? देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ जिवितांत आमी करच्या हर एक विंसवणेद्वारी आमचें व्यक्तित्व रुपीत जाता. आमी करच्या विंसवणे मारिफात आमचें जिवीत कसलें म्हणलें सत हेरांक तशेंच सगळ्या संवसाराक कळीत जाता. मनशा जिवीत विशेष मोलादीक कित्याक आमकां स्वातंत्र्य आसा विंसवणेचें. जाय तशें जिवनची खुशी म्हजी आनी देव सयत म्हजे खुशेक म्हजे विंसवणेक आडखल हाडिना. कित्याक हर मनशाक विंसवणें करचें स्वातंत्र्य आसा, गिन्यान आसा. पूण विंसवण करचें स्वातंत्र्य आसल्यार मात्र पुरोगी, वा आमची विंसवण सारकी सतानितीची जावंक जाय. आमची विंसवण देवाक मेसवता ती आनी पेल्याक उपकारता तसली जावंक जाय, ह्या विशीं चिंता पाठोवचें गरजेचें. द्वितीनियम ग्रंथ म्हणटा, देव आमचे समकार सुख आनी जिवीत, दूख आनी मरण दवरता आनी कितें जाय ताची विंसवण करची सकत आनी गिन्यान आमकां दिता. जर आमी जिविताची वाट विंचताव तर क्रिस्ताच्या कुर्साची वाट आपणावन जिवीत जोडूंक आशेताव तर आमकांच आमी इन्कार करीचे. आपापलो खुरीस खांद्यार वावोवन फुडें सराचे. सोम्या खातीर आनी ताणें शिकयलेल्या जिविताच्या वाटेर आपलो संवसारी जीव होगडावंक आनी सासनीक जिविताची विंसवण करूंक शिकया.